बीजेपीन मुख्यमंत्री पर्रीकाराक फिट डिक्लेअर केला. ताच्या कारभाराचो पंचनामा करूंक खंय काँग्रेस मेकळी. राती भितर मायनिंग लिजां रिन्यू कशीं जातात. पर्रीकाराचो तातूंत कितें हात काय म्हूण काँग्रेसीची इश्यू तापोवपाची तयारी. ह्या सरकाराची एक स्कॅमां खंय काडटले. फॉर्मेलिनावेल्यान विश्वजिताकय तासलो. आयडीसीच्या फिक्स डिपॉझिटांतले पयशे खंय गेले तेंय खंय ग्लॅन टिकलोवन दाखोवचें. काँग्रेस खंय मुख्यमंत्र्यांक टार्गेट करतली. तेच सांगतात की मनोहर पर्रीकर सामको फिट आसा म्हणून आनी तो सारको सरकार बरें करून चलयता, कांयच प्रॉब्लेम ना. सो काँग्रेस पार्टीनूय डिसिजन घेतल्याक की हें जर सगळें बरें करून सगळें हें चल्लां जाल्यार आयज साकून आमी ह्या सरकाराची वेगळी वेगळी भ्रश्टाचारी प्रकरणां जीं आसात ती आमी उगड्यार हाडटले. जंय गरज पडटा थंय पुलीस कंप्लेन करतले, जंय गरज पडटा थंय कोर्टान आमी वयतले. आनीक जेणे कोणें इल्लिगली पयशे कमोवपाचें काम सरकार मार्फत केल्लें आसा, मुख्यमंत्री धरून तेंच्या सगळ्या मंत्र्यांक सगळ्यांक आमी एक्सपोज करपाचें काँग्रेस पार्टीन ठामपणी निर्णय घेतलेलो आसा. आनीक पयलें पावल जें आमी मारपाक सोदतात तें 88 लिजीस ज्यो इल्लिगली रिन्यू केल्ल्यो ह्या सरकारान, आनी तेजे नंतर एक लोक आयुक्ता कडेन जी केस आसा त्या केसी प्रकरणान आदले मुख्यमंत्री पार्सेकर हांणी जे अफिडावीट दिलां त्या अफिडाविटान तेजो रोश डायरेक्ट पयलींच्या मुख्यमंत्र्यान हें प्रोसेस स्टार्ट केलां लिजीस सगळे रिन्यू करपाच्यो इल्लिगली अगेन्स्ट द लिगल एडवायस, जितूंतल्यान गोंयांक खुबशें लुकसाणूय जाल्लें आसा. आनी हें सगळें करता आसतना ऑर्डिनन्स येता तेजे पयले दीस ते करतात आनी ते लिजीस मागीर सुप्रीम कोर्ट हेविली हांचेर स्ट्रिक्चर पास करतात आनी त्यो रद्द बदल ठरयतात. हातूंतल्यान हें एंटायर प्रकरण जें आसा तें कंप्लिटली इल्लिगल आसून त्या प्रकरणाचेर आमी पयले जवळ आमची लिगल टीम इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ फायनलायझींग अवर रूट, बट वी हॅव केप्ट अ डेडलायन दॅट बाय 4th our first matter will go for the investigation publicly. आणि ते करता आसतना आमी भव्य एक मोर्चा सकट आमी रस्त्यार देंवतले, including the chief minister. The chief minister will be our target now because he is primarily responsible for all these corruption matters. आयडीसीच्या फिक्स डिपॉझिटांतले पयशे खंय गेले तेवूय खंय ग्लॅन टिकलोवन दाखोवचे. I challenge Chief Minister and Glenn Ticklow, please show us the fixed deposit receipts of 133 crores. आणि तुमकां कॅबिनेटूय कितें चलता तेच खबर नासतना तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. ताज्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे पयलीं कॅबिनेट डिसिजन जाता 27 जुलयाक आनी त्या कॅबिनेटीक डिसिजनाक आयडीसीन लोन घेवन हांकां रिपे करपाचे पयशे डिसिजन घेतात. म्हणजे केदें व्हडलें सेटींग. भायल्या राज्यांतल्यान नुस्तें गोंयांत पावसर कशें ताजें उरता तें विश्वजितान लोकांक सांगचें. विश्वजीत राणेन गोंयच्या लोकांक एकूच प्रूव करून दाखोवपाचें की जें नुस्तें तामिळनाडू जावं गुजरात साकून येता जे दर्यांतल्यान धडेर पावपाक जवळ जवळ 4-5 दीस लागतात, कदाचित एक 7-8 दीस लागतात आनी थंयच्यान तें ट्रान्सपोर्ट जावन गोंयांक पावपाक आनीक दीस जवळ जवळ हे सगळे प्रकरणां 10-15 दीस लागतात. सो 10-15 दीस नुस्तें गोंयकार कंज्यूम जायसर तांकां सेल करीसर तें कशें फ्रेश उरता. कारे लॉ कॉलेजीचे 22 भुरग्यांक हजेरीचें कारण दिवन परिक्षेक बसूंक दिवना. महिला काँग्रेसीन हो विशय गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू कडेन व्हेलो. मात महिला काँग्रेस अपॉइंटमेंट घेवन थंय पावचे पयलीं मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. गोंयांत खूब स्टुडंट्स आसा, एक उतरार येवपाक रेडी आसता, पूण आमी एक बरे शिस्तीन आयिल्ली. पूण आयज येवपा पयलें शॉकिंग म्हणल्यार आमी उणी आनी पुलीस चड. आमकां विसीनूच दिलां. वी आर नॉट कम विथ द प्रोटेस्ट, वी आर नॉट कम फ्रॉम मोर्चा, वी हॅड टेकन परमिशन
a letter written to him, and his letter responding, his office calling me twice and saying that you can come and meet him with a delegation, Mahila Congress. There was not a number specified on the letter. And before we come at 10 o'clock, there were 2 buses of police deputed here. हायच विचारपाक जाय म्हाका की सरकार आणि गोयचे युनिव्हर्सिटीचो VC बायलांक दिवपाक लागलो काय म्हणून. इतले गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसाचे बायलो इतले पॉवरफुल जाल्यो काय म्हणून की तुम्ही बायलांक दिवपाक लागले काय म्हणून. एक्झामीक बसूंक दिवंक नाशिल्ल्या 22 भुरग्यांबरोबर आनीकूय कांय भुरग्यांची हजेरी कमी भरताली. तांकां मात एक्झामीक बसूंक दिले. See, these are the seat numbers. Okay, these are the seat numbers for the students who have answered. And now you see eligibility. I mean, the people who can eligibility who can answer should be 75%. But see, majority students whoever have answered the semester 2 are below 75%. You can see this. 71, 61, 69. These people have got all. Okay, but if the college don't allow these people also who are less than 75%, will you be settling this thing? If that was the case, then why did the principal allow us to sit for the classes? Why did he take the written letter? See, I'll show you this letter. Okay. This is the letter given by principal. Okay, which says we are not eligible over here, but still the university has not replied. The university reply is awaiting. So till then principal said we can attend the classes. ह्या केशीची चौकशी करूंक 2 सिनियर डिनांची कमिटी बसयता म्हूण कुलगुरू वरुण साळनीन खंय महिला काँग्रेस आनी स्टुडंट्सांक उतर दिला. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी ओमकार फळारी. आपूण स्वता हातून भरवण मात बरोबरच्या दोगा दुयेंत मंत्र्यांक देंवयले. कांय मोजक्याच लोकांचे शेपडेर पांय दिवंक गेलो आनी सगळें मायनींग कायमचें बंद उडयलें. करप्शनाच्या बाबतींत BJPचें पर्रीकार सरकार बाकीच्या पक्षां मदीं कांयच फरक उरिल्लो ना. आदलो संघचालक सुभाष वेलिंगकारान गोंय सुरक्षा मंचाच्या युवा फाट्याच्या कार्यावळींत पर्रीकाराचे एकाधिकारशाही कारभाराची लखतरां काडली. गोंय सुरक्षा मंचाच्या युवा मंचाची कार्यावळ पणजे जाली. सद्याची राजकीय परिस्थिती आनी तांच्या मुखार आशिल्लीं आव्हानां युवकां मुखार दवरपाचे यत्न जाले. सद्याची गोंयची राजकीय परिस्थिती आनी पयशांचो वापर पळयल्यार अवतारी रामाक सुद्दां खंय जिखून येवंक पयशे कड्डूचे पडटले. BJP नितळ उरिल्ली ना, तिवूय भरभटल्या म्हूण गोंयचो आदलो संघचालक वेलिंगकार उलयलो. राजकारणांतल्यान जे बोवाळले घोडे जांकां आमी म्हणटात ते निवडून येतात काय ना. मिकी पाशेको निवडून येतालो काय ना. बाबूश मोन्सेरात चर्चिल आलेमावो एकदम बऱ्यापैकी सांगतो एकदम सज्जन आनी तो निवडून येतालो काय ना. कसो येतालो निवडून तो. एखाद्याक निवडून जर येवपाचें जर आसत जाल्यार तुमी पयशे वाटात आणि पैसे वाटून कोणाक विकत घे खबर आसा. युवा शक्तीक विकत घे आणि दुसरे विकत घेवपाक जाय. ते कोण विकत घेवपाक जाय. आमच्यो माता भगिनी तांचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स असतात. आयते आनी फुकट जर मेळ्ळे जाल्यार रावण जर पयशे अदीक वाटूंक जर शकलो आता जाल्यार त्या रावणाक निवडून दी. कित्याक तो अदीक पयशे आसा ताचे कडेन. आणि सामान्य राम जो वनवासी जो आसा तो कितलोय सज्जन आसूं नये आनी कितलेय बरें ध्येयताले आसूं तो आताच्या लोकशाहीन निवडून येवचो ही स्थिती आसा. हांकां जेन्ना कामाक दिले हांगाच्या भारतीय जनता पार्टीच्या 10 वर्सां लागली आमकां तें सगळें करपाक. आणि 10 वर्सां पर्यंत लोकांक जांकां पयशे घेवन मतां दिवपाची संवय लागलेली तांकां संवय करची पडली की पयशा शिवाय सुद्दां राजकारण चलता. 4 आमदार निवडून आयले पयले पण भारतीय जनता पार्टीचे. 2012 पर्यंत या सगळ्या भारतीय जनता पार्टीवाल्यांची कारकीर्द पळयला आणि 2012 नंतर जी नीतिमत्ता जी सकयल देवली खलास जे जाले. गव्हर्नमेंट विथ 0 टॉलरन्स टू करप्शन ही घोषणा दिली तांच्यांनी. एक मनीस दाखय त्याने पैसे घेऊन आले मिनिस्टर. आम्ही घडोवपाक भायर सरल्यात. कितें नवीन कितें तरी करपाक आमी भायर सरल्यात. पैसे ज्यांका लागना अशा प्रकारचे लोक आणि अशा प्रकारचे काम निर्माण करपाक जाय. ती धमक कोणानी असता खबर आसा. पण युवा कार्यकर्त्यांनी एक शक्ती असता. ती शक्ती आज कोण भाड्यान घेना मरे विकत. हो प्रयत्न जो आसा ह्या संख्येच्या वचून नका तुमी. एकाच्या मनगटातली ताकद लक्षात घ्या. सत्तेच्या नेटार पर्रीकारान राज्याची कशी वाट लायली. मोजक्या लोकांचे शेपडेर पाय दवरूंक गेलो आनी खंय गोंयचे सगळे मायनिंगाची कायमची वाट लायली. खाणीचेर बंदी पयली कोणे घातली. मागीर कोर्टाचो न्याय आयला.
खाणीची बंदी ज्याने घातली ताणे काही जणांक धडो शिकोवपाक म्हणून अरे लिगली जे मायनिंग चलयता ते चालू असू नये मरे. बिहारान ते गेले, बिहारान लिगल मायनिंग जे आसा ते थांबयले ना, इल्लीगल मायनिंग जे आसा ते थांबयले. हाणी वचपो घेवपा खातीर सोड घेवपा खातीर अख्खी मायन आनी कशी मायन बंद केली म्हणून सांगले. सगळ्या लोकांक खबर आसा. आणि ताज्या नंतर सुप्रीम कोर्टाचे जेन्ना डिसिजन जेन्ना आयलें पळयलें सुप्रीम कोर्ट म्हाका जे दिसतालें ते सुप्रीम कोर्टान हें सांगून नाशिल्लें सगळ्यांचेर हें म्हणून अशे 50,000 कुटुंबांक रस्त्याचेर उडय हें सांगून नाशिल्लें. आपूण स्वता हातून बरवण दुयेंत आनी बरोबरच्या दोगा मंत्र्यांक मात दुयेंत म्हूण देंवयले. आपूण उठसूट अमेरिकेक आनी सादो सुदो लोक जीएमसीत पर्रीकाराचो कारभार वेलिंगकरान वयर काडलो. ते मेकळे अमेरिकेक उपचार करपा खातीर आनी आमी गरिबांनी जीएमसीत उपचार करपाचो ते दुसऱ्यांक निखळोवंक शकता तो आजारी म्हणून. पण आपूण जर डेथ बेडाचेर जर आसा जाल्यार तांचे बद्दल निर्णय कोण घेतलो. दुर्दैव अशें आसा की अशा प्रकारचे सगळे चल्ला. म्हणजे हे सत्तेचे खेळ चल्लाय. गोवा सुरक्षा मंच राजकीय सुवात घेवंक आक्रमक तयारी करता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. मोपा विमानतळाच्या सुवातेर कोर्टाचो आदेश खुट्याळाक लावन सर्रास झाडांची कत्तल चल्ल्या. परिस्थिती पळोवंक आपाचे फुडारी सुवातेर पावले, मात तांकां विमानतळ वाठाराचे गेटी भितर सोडले ना. सुवातेर पुलीस फोर्सूय पावलो. आप आतां सरकारा आड कोर्टांत अवमान याचिका घालपाचे तयारेंत. अरे तू झाडां कापपाक तुका ऑर्डर दिल्या म्हणून तू फट मारता मरे म्हाका. ना तुका ना डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट. कोर्टाचे डायरेक्शन म्हजे कडेन हांगा आसा. हांव त्या डायरेक्शन घेवन उबो आसा हांगा. तुका ना परमिशन झाडां कापूंक. तू दाखय न्ही म्हाका हाडून. हांव रावला मरे गेटीर. घरापुरकार हांव पेटिशनर आसा. हांव कोर्टान गेल्लो हायकोर्टान की हांगा झाडां कापतात म्हणून आनी इल्लिगली कापताले. आनी तेन्ना झाडां बरी झाडां सायलाची बी हांगा आशिल्ली ती हांगाच्यान चोरून सुद्दां व्हेल्या तांणी. पूण हांगा आज कोर्टान तांकां स्टे ऑर्डर दिल्या. तांकां झाड कापूंकूच शकना. तांकां सांगलां एनजीटीन वचा म्हणून आनी ते अजून पर्यंत एनजीटीन भितर तांणी केस सुद्दां घालूना. जाल्यार ते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आसा आनी आमी आतां हें करतले कशें कापूंक शकता. ते झाडां कापूंक शकना. आनी आतां आमी इतले लोक आयल्यात आनी आमी भितर वचूंक सोदतात जाल्यार भितर आमकां सोडनात. पुलीस इन्स्पेक्टरा कडेन उलयले ते म्हणटा सब इन्स्पेक्टर म्हणटा येवपाक हांगा गाडी ना आनी तो वेळ काडटात. आमी रावले तर सब इन्स्पेक्टरान सांगूंक तरी जाता की आमकां भितर सोड म्हणून. तो ताणें तेंय सांगूना भितर सोड म्हणून. तो येवपाक ट्राय करता. मागीर अशें कित्याक चल्लां हांगा. मागीर तांचेर दोळो दवरपी आसात तरी कोण पळयता हे कितें करतात कितें चल्लां भितर. Been said is even if there is a necessity to cut a tree, there is a mandate here where they have to transplant. आणि कोर्टान म्हटल्यार there is sufficient technology available to do this kind of things. तांकां एक मास्टर प्लॅन कर म्हणलेलो आसा. होल प्लॅन ते कांयच करूंक ना. So brazenly they are doing because they have the protection of the authorities. In other words, the authorities are meant to protect them rather than the people of Goa. पूण जर भावनीक गोश्टीन पळयत जाल्यार वनदेवतेक जेन्ना वायट दिसता, जेन्ना वृक्षराजाक वायट दिसता, तेन्ना एक प्रकोप जाता आनी तो प्रकोप जर जायत खाटीर पडपाचो आंकडो वाडत रावतलो हें मातशें लक्षांत घेयात. पयशा खातीर कितेंय करपाक नाकात. आमी पळयता की मामलेदार, तलाटी, कलेक्टर, पुलीस, सगळे आमदार, विरोधी पक्ष जो गोंयांत ना तसो जाला, हे सगळे हात मिळून हे सगळे गोंय काबार करपाक उठल्या. चॅलेंज केल्ले पळय तेचेरूच निर्णय येयलो की झाडां जर कापतले जाल्यार दुसरी लावपाक जाय पयली. आनी ती 4 टायम जर 50,000 कापतले जाल्यार 4 लाख जावं 2 लाख लावंक जाय. पूण हेंच्यांनी ते प्लॅन कितें करिनासतना डायरेक्ट आतां कट करपाक गेले आनी आमी फक्त आतां कट करता ती पळोवपाक जर वचोंक सोदता जाल्यार दिना वचपाक. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.